तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण कितें, आमचे फाटले अधिवेशन जालां तेन्ना आमचे पिरवळचे विशय आसा पळय ते विरेश बोरकारान काडल्या, तेज्या बद्दल आमी ताका धन्यवाद म्हणपाक आमी हो प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. आमच्या मदीं आसा RGPचो सेक्रेटरी शिवदास नायक, आमचो ट्रेजरर आसा विनय गावडे, स्पोकपर्सन गौरेश गावडे आनी हांव प्रेसिडेंट सिद्धानंद नायक. आयचो विशय सांगपाचो म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची कारण इतकेंच की आमचे पिरवळ मतदारसंघाचे हे विशय आसा ते फक्त आमचे विरेश बोरकारान काडलेले आसा. पयलो एक बोमा रस्त्याचो नॅशनल हायवेचो विशय तेणें एसेंब्लीन मांडला. मागीर दुसरो आमचो कुंकळ्ळेचो अणसांचो विशय तेणें एसेंब्लीन काडलो. मागीर तिसरो आमचो जायाचो जाया मळांचो एक विशय तेणें एसेंब्लीन काडला. हे अशे 3 आमचे विशय तेणें हितून एसेंब्लीन काडलेले आसा. तेका लागून आमी धन्यवाद म्हणपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स हें केल्या. आनी सांगपा म्हटल्यार आतां तुमकां खबर आसतली गोंयभर हो बोमा गांवाचो विशय गाजत आसा. हो नॅशनल हायवे हो आमच्या स्थानीक आमदारान हो एसेंब्लीन आवाज काडपाक जाय आसलेलो, तो खंय ना खंय तरी फेल जाल्लो आसा. तेका लागून आमच्या एकमेव आमदार विरेश बोरकार हेणें आयज एसेंब्लीन हो बोमच्या विशयाचेर तेणें आवाज काडलो. आनी तसोच आमच्या जाया मळांचेर आनी कुंकळ्ळ्या अणसांचेर. तेका लागून हांव तेका मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव आतां मागतां स्पोकपर्सन गौरेश गावडे तेजे कडेन तेणें सविस्तर म्हायती दिवची. सगळ्यांक येवकार. आतां तुमकां आमचे प्रेसिडेंट आसा सिद्धानंद नायक तेणी तुमकां विरेश बोरकारान आमगेलो कशें अत्यंत ज्वलंत म्हणटा तशे विशय जे अत्यंत म्हत्वाचे आशिल्ले ते स्वता जावन आमचे खरें म्हळ्यार पिरवळचे स्थानीक आमदारान गोविंद गावडेन हे विधानसभेन काडपाक जाय आशिल्ले, लोकांचो आवाज जावन काडपाक जाय आशिल्ले, पूण तो टोटली फेल जाल्लो आसा. आमचे माटोळचो विशय जायांचो आशिल्लो. जवळ जवळ आतां फाटल्या वर्सा 109वी जायांची पुजा. ही जायांची पुजा म्हणटा ती जगप्रसिद्ध अशी ही जायांची पुजा, एक वैभव कशें तें माटोळचें, एक संस्कृती आमची, एक हें अस्तित्व कशें तें आमचें जायांचें म्हणटा तें. आनी हे जायांच्या मळ्यान हे फाटल्या तेंपान उजो लावपाचें कारस्थानां चालूच आशिल्लीं. फेब्रुवारीच्यान हें सत्र चालूच आशिल्लें. लोकांचे जायांचे मळ्यां उजो लावप, खंयची कॅमिकलां घालप जेणे करून तेंचे मळे नश्ट जातले. आनी आज पर्यंत स्थानीक आमदारान जावं पंचायतीन तेजी कांयच दखल घेतलेली ना. वारंवार हे जाये मळेकार जे आशिल्ले ते आपणाले लेटरां पंचायतीन दिताली कितें पूण आदार जातलो म्हणून, पूण तेंच्यांनी केन्नाच हें केलें ना. पूण हो जो प्रश्न आसा तो आमचो RGPचो आमदार विरेश बोरकार हाणें विधानसभेन मांडलो. तेचें खरेंच कौतूक करीन दिसता आमकां. आतां हे जायांच्या मळ्यांचें हें पळयत जाल्यार 2021च्यान हे जाये मळेकारचे आमचे नायक फुलका समाज आसा मार्दोळचे, जे जायांचो तेंचो बिजनेस आसा, पारंपारीक धंदो आसा, पिळग्यान पिळग्यो ते हे वेवसाय आपणाले कश्ट करून हे करीत आसा, आपणालें पोट भरीत आसा. तेजे शिवाय तांकां आनी आदार ना. पावसांच्या दिसांनीच हे जायांच्या मळ्यांचेर ते आपणालें हें करतात, चलयता सगळें पोट. आनी अशे वेळार तिचे वारंवार कोण तरी उजो लायता. तिचे जमनी एक बिल्डर लॉबी कशी आसतली ती तिचे जमनी हडप करपा लागून तिचे जायांचे मळे तिचे नांवार ना आजुनूय. त्या खातीर तेंच्यांनी 2021च्यान म्हणटा तशें पळय पत्रवेव्हार तेंचो पंचायती कडेन चालूच आशिल्लो. मागीर आमी एज अ ग्रामस्थ तिंकां सगळ्यांक एग्रीकल्चरान, डेप्युटी कलेक्टरान, BDOन, मागीर डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक, झेडओक सगळ्यांक हे पळय पत्रवेव्हार करून सगळ्यांची सायनी घेवन फुलकारांची लेटर दिल्ली की आमकां फायनान्शियली हेल्प करचो, परत आमचे मळे तयार जावपा लागून आदार करचो म्हणून. पूण तेजेरूय पंचायतीनूय कांय केलें ना, स्थानीक आमदारानूय आज पर्यंत तेजेर कांय आवाज केलो ना.
तुमी पळोवपाक शकता सगळे उज्यान हे सगळे जायांचे मुळे नश्ट जाल्ले आसा. हे आमी वेळोवेळ पंचायतीचे नजरे मुखार हाडून दिल्ले, पूण आज पर्यंत ताचें इन्स्पेक्शनूय जालें ना आनी कांय जालें ना. फक्त आमचो RGPचो आमदार विरेश बोरकार हांणी पोटतिडकीन हो विशय आपणाले विधानसभा अधिवेशनात मांडून लोकांचो आवाज जाल्लो आसा. त्या खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. फुडले आमकां विशय काडलेले आमगे विरेश बोरकारान अणसांचे ते आमचो शिवदास नायक सांगतलो. सगळ्यांक नमस्कार. हांव शिवदास नायक. तुमकां खबर आसतलीच, कांय वर्सां पयलीं कुंकळे गांवांतली अणसां ही सबंद जगात अशी जगप्रसिद्ध अणसां आज आमकां खंय तरी एकदम कमी जाल्लीं आसा. आनी हेजें प्रामुख्यान कारण म्हणल्यार जे पुणे इंडस्ट्री इस्टेटीचें जें पोल्युशन आसा, त्या पोल्युशनाक लागून ह्या अणसांचेर सामक्यो हें जाल्लें आसा, तेजी अणसाची सगळी नाशाडी जाल्ली आसा. आनी हो विशय अशे खुबशे आमदार येयले गेले, पूण खंयच्याच आमदारान गेल्ल्या कांय वर्सांत केन्नाच कोणें हे विशयाचेर केन्ना आवाज उठयलो ना. पूण आमी ज्या वेळार हो विशय हेच्या आमदार विरेश बोरकारा कडेन जेन्ना आमी हो विशय दिलो, तेद्या वेळार ताणें कांयच येडदोडे पळयनासतना डायरेक्टली हो विशय विधानसभेत मांडलो. आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टराक ताणें रिक्वेस्ट केली की ह्या अणसां खातीर कितें तरी कॉम्पेन्सेशन दिवचें आनी ती अणसां परत एकदां त्या अणसांच्यो बागो फुलोवच्यो ह्या खातीर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तांकां कितें तरी एक आधार दिवचो, नवी नवी तांकां टॅक्नोलॉजी दिवची आनी ह्या खातीर मागणी केल्ली आसा. आतां ह्या अणसां काबार जावपा फाटलो मेन उद्देश हे आशिल्लो तो म्हणल्यार ह्या इंडस्ट्री खातीर. गेल्या 35 वर्सां पयलीं ही इंडस्ट्री पुणे इंडस्ट्री जी स्थापन जाल्ली, तितून खुबशे मोठे मोठे कंपन्यो येयल्ल्यो, फार्मास्युटिकल कंपनी येयल्ल्यो, तशेंच लोखंड पडोवपाच्यो आनी तेजे पासून हें करपाचें, स्क्रॅप करून तेजें लोखंड तयार करपाचें, अशें कांय प्लांट तेंच्यांनी वयर हांगा तांकां परमिशन दिल्लें. आनी 35 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी तें घातलेंय बी. आनी अवघेच 10-12 वर्सां भितर हे सगळे प्लांटांनी फक्त पोल्युशन केलें आनी ते चडशे आतां जवळ जवळ तितूंतले फक्त 2 कितें तरी प्लांट उरल्या, बाकीचे 10-12 प्लांट ते सगळे आतां तेंच्यांनी बंद केल्या. आनी फक्त गव्हर्मेंटाची सबसिडी खावन हे सगळे आमचे सगळे उत्पन्न नाशाडी करून हे सगळे हांगसरले आतां गायब जाल्ले आसा. तशेंच फाटल्या दिसांनी आमच्या स्थानीक आमदारान आमी विरोध केल्लो आसतना सुद्दां पंचायतीक सुद्दां आमी विरोध केल्लो की आमकां बायोमेडिकल जो वेस्ट जो प्लांट येयला वयर, जो कुंकळे गांव हो असो तिनूय सायडीच्यान दोंगराचे हितून दरीन जो आसा आनी ह्या ज्या दोंगर माथ्याचेर हो बायोमेडिकल जो वेस्ट प्लांट जो आसा पळय तो थंय घातलेलो आसा. आनी ताका लागून आतां त्या प्लांटाची कॅपेसिटी फक्त 3 टन दिसाक तेजी डिस्पोज करपाची आसा. पूण आमचो जो अख्ख्या गोंयचो मेडिकल वेस्ट जो आसा तो टोटल 6 टन जाल्ल्या कारणान तो एक्सेस 3 टन जो पर डे जो कचरो येता तो थंय वेस्टच पडलेलो आसा. आनी पावसा दिसांनी दोंगराच्या माथ्यार आशिल्ल्या कारणान तो सगळो व्हाळोन आमच्या कुंकळे गांवान आनी पालसऱ्या म्हणटा त्या सायडीक आनी त्या बाणस्तारी अडकोण हे एरियेक तो सगळो पावसान देंवन वयता. हेजेर आमी वारंवार तेजेर आमी हें केल्ले, आवाज उठयल्लो, पूण स्थानीक आमदारान तेजेर कांयच हें केलें ना. कारण स्थानीक आमदार हो हांगासरलो स्थानीक न्ही, तो बांदोडे गांवांत रावता आनी हांगासरल्या लोकांची ताका कांय पडोन गेल्लें ना. ताका लागून आमी हो विशय आमी जेन्ना विरेशा कडेन जेन्ना पावयलो तेन्ना ताणें हो विशय विधानसभेन ताणें तो विशय मांडलो आनी तेजेर चर्चा करपा खातीर तांकां प्रवृत्त केलें. ताका लागून हांव आयज विरेश बोरकाराक मनांतल्यान धन्यवाद म्हणटा, सगळे ग्रामस्थांच्या वतीन, कुंकळे गांवांतल्या लोकांच्या वतीन, तशेंच आमचे सबंद प्रिवळ मतदारसंघांतल्या लोकांच्या वतीन हांव आयज विरेश बोरकाराक धन्यवाद म्हणून करता.